असलो इव्हेंट म्हाका दिसता वर्साक 2 फावटी जावपाक जाय. हे इव्हेंटाक आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट करता, पूण आनीक इव्हेंट असो नॉर्थ गोवान आमी करूंक सोदता तो आमी फुल्ली सपोर्टेड बाय स्टेट गव्हर्मेंट अशें करतले. प्लस CSR एक्टिविटी म्हणून आमी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी इंडस्ट्रीक भितर घेतले, जे आमचे महिलांक एक प्लॅटफॉर्म दितले की तुमी तुमचे प्रोडक्ट्स तयार करा आनी हिंगा हाडून 15 दिसाचो ट्रेड फेअर आमी नॉर्थ गोवानूय करूंक सोदता. सो दॅट ऑल द इट इज मोर ओवर फॉर वुमन एम्पावरमेंट. दे आर ऑल टॅलंटेड, पण तेंचे कडेन एक हे ना, शॉप ना खंय तरी विकपाक हे वस्तू. नॉर्थ गोवान म्हाका दिसता म्हापसा जावं पणजे आमी तेंकां शॉप घालून व्हडलें दिवपाक जाय, वेर ऑल द आर्टिजन्स कॅन कम टुगेदर एंड सेल द आयटम्स. गोवा बाजार म्हणून करपाचें मेरशेज आमी डिसिजन घेतलेले, सेंटराचे पयशे येयल्ले, पण कांय एडमिनिस्ट्रेटीव डिफिकल्टीज खातीर तो उरलेलो आहा. आमी तो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. चीफ मिनिस्टरा कडेन एक मिटिंगूय जाल्ली आहा, कित्याक थिंगासर जर तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्याच लो लायंग एरियान येयल्लो आहा जाल्यार गोवा बाजार कित्याक येवचो न्हू. गोवा बाजार बांदपाक चड टायम लागचो ना, बिकॉज इट वील बी बिल्ड इन अ नॅचरल वे. ताका व्हडले हे स्लॅबी बीन घालून वयर कांय ना ते. दीज आर ऑल लायक नॅचरल स्टॉल्स. See, Goa Bazaar was sanctioned on the lines of Delhi Hut, which was then conceived in Delhi.